आमच्या घटक राज्याक 29 वर्षां पूर्ण जातात आणि फाल्यां आमी 30व्या वर्षांत पदार्पण करतात आणि त्यामुळे एका राज्याच्या वाटचालीच्या जीवनातलो अत्यंत महत्वाचो दीस हो फाल्यां आसा आणि त्यामुळे आमचे महत्वाचे प्रोजेक्ट जे फ्लॅगशिप प्रोजेक्ट्स म्हणतात योगायोगान ह्याच दरम्यान पूर्ण जातात आणि त्यामुळे ह्या दिसाचे औचित्य साधून आम्ही हे प्रोजेक्ट लॉन्च करतात. फाल्यां सानेवेळा 4 वरांचेर कला 11 वरांचेर सालिगांव पठाराचेर गार्बेज ट्रीटमेंट फॅसिलिटी निर्माण करणारो एक प्लांट जेचे पायलट बेसिसचेर काम सुरू जाल्लें आसा त्या प्लांटाचे विधिवत उद्घाटन फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर जातलें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हो तसो पर्यटन दृश्ट्या आघाडीचेर आसलेल्या ह्या राज्याक तसो सदांच भेडसळणारो प्रश्न आसलो. शहरांतली गार्बेज, गांवांतली गार्बेज, कोस्टल बेल्टाची गार्बेज आणि पंचायती आपापल्या परीन प्रयत्न करताल्यो. काही कडेन प्रयत्न जाय गांवा भायर उडोवप किंवा एकी कडली व्हरून दुसरे कडेन डंप करप अशें सादारणपणे जाय. खूब फावटी रस्त्याच्या बाजूक निर्जन जी जागा आसताली थंय असले पोटले मेळपाची ठिकाणां दिसतालीं. आमी सगळेच ताका साक्षीदार आसात. सरकारान निर्णय घेतलो आनी एक आधुनीक पद्दतीचो जेतून बायो मिथनेशन टेक्नॉलॉजी आसा ज्यातूनसून गॅस तयार जाता जिचो फ्युअल म्हणून फुडें उपयोग जाता किंवा तिचरले लायटीक सबस्टिट्यूट आसतली पावराक आणि ताच्याय पलीकडे तातूंतसून कंपोस्टूय तयार जातले.